गोंयकारांच्या भलायकेची सरकाराक काळजी आसा. त्या खातीर गोंय सरकार भलायकी मळार वावर करता. लोकांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवपाची गरज आसा. कसलेय जानवर चावल्यार गांवठी वखदां करचे परस तांणी भलायकी केंद्रांत वचून वासीन घेवचें. मांजर चावल्यार सुद्दां अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आमदार क्लाफासियो डायसान रेबिजाच्या वासिना संबंदी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर सभाघराक कळयलें. म्हणजे जवळ जवळ 700 ते 800 सुमार वॅकन्सी जाल्यो. वॉट आय एम मोर कन्सर्न अबावट समज महाशय की ए कॅटेगरी वॅकन्सी आसा जातूंत भितर एनेस्थेथी जाय, रेडिओलॉजिस्ट जाय, सर्जन जाय. म्हाका एक जाणून घेवपाक जाय, हे जे सगळे स्टाफ दाखयल्या कॅटेगरी ए, these are spread all over the health services, particularly primary health centers, or spread all over Goa? It is spread all over. This is general question which has been asked. The answer is actually all over Goa. And also, I would like to mention to honourable members that most of the A category that we are aware, we have to send it to GPSC, and we have been given exemption to send these posts whichever vacancies arise, which we have been doing on a regular basis. And most importantly is that after IDCO came, the annexure which is given to you, in that we have given a comprehensive list of all the vacancies that are there. You have asked specifically of Group A. Group A, this is pertaining to the whole state of Goa, whatever vacancies that we have got. Particularly, समज महाशय ए कॅटेगरी वॅकन्सी आसात पळय न्ही, ते सादारणशे केन्ना पर्यंत भरून जातल्यो? कारण एखादी डॉक्टर आसप ना म्हणजे खेडेगांवांत प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात ते डिफंक्ट जाता. त्यामुळे ह्यो वॅकन्सी जी आसात ए कॅटेगरी, बी कॅटेगरी, इवन सी कॅटेगरी, ह्यो केन्ना पर्यंत भरून जातल्यो? स्पीकर सर, इडको जेन्ना हाय लेवल कमिटी जी आयल्या तेजे आतां मुख्यमंत्री कडेन हो विशय आमी डिमांड्सच्या वेळी मांडलेलो. मुख्यमंत्री कडेन पयर बी चर्चा जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री सांगला असेंब्ली जावन ताबडतोब आमी हेल्थ डिपार्टमेंट जे आहा जे पेंडींग आमचे विशयाचे तेंचे कडेन मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण इमिजिएटली वन्स वी गेट द पोस्ट क्रिएशन, बी रेस्ट अश्योर्ड. इवन yesterday I have just told everybody that Chief Minister himself is monitoring all these things. Goa Medical College post creation file आताच Goa Medical ते verify करचे पडटा. तेजे उपरांत post creation. I am just deviating from the subject from health services to JMC. We have said send everything to GPSC immediately. You don't have to wait for in phases. Reason is very simple that in GPSC itself it takes couple of months for recruitment, and as a result we cannot lose time. So in phase manner I think GPSC also can conduct those tests. Once we get this question which you have asked, whatever posts are pending, I don't think they're pending in our department. We must have already sent them to GPSC. But आमकां हे नवे पोस्ट जेन्ना सँक्शन जातले, as a result of which class C, LDC, ह्यो सगळ्यो गोष्टी जे जाय, technician, those are all pending because some of them have lapsed, because we need fresh permission from the government to advertise and get this cleared. We'll get it done from Honorable Chief Minister. He has assured that he will look into it. But be rest assured, minute we get it, we'll put a lot of pressure on GPSC to see that we get this outcome what we require, because otherwise all the hospitals suffer, as you say. It is the truth. Why the shortage rabies vaccine? Speaker sir, केन्ना आमकां सोर्स ऑफ सप्लाय कडल्यान केन्ना शॉर्टेज जाता, पूण म्हाका दिसना तितको शॉर्टेज केपें तालुका ऑल प्रायमरी हेल्थ सेंटर ना. तूं म्हाका स्पेसिफीक सांग खंयचे आहा ते. काय लोक गेले थिंग शॉर्टेज म्हणटाय ना म्हूण मातशें. रेबीजाचो विशय कितें आसा स्पीकर सर? आमच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळे कडेन जे कितें आमकां स्टॉक गावता की मिनिमम इन्व्हेंटरी दवरपाची गरज आसा. आनी जर खंय तुमच्या सेंटरान खंय ना, हांव डायरेक्टराक सांगून आमी ऑलरेडी हो मिनिमम इन्व्हेंटरी डिपार्टमेंटान दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. मॅक्झिमम आमकां जे केसीस ह्या दिसांनी कांय ठरावीक एरियाचे मॅक्झिमम केसीस तुमचे मॅक्झिमम स्पीकर सर आमकां त्रास जो जाता तो आहा कांदोली मेन तो कोस्टल बेल्टाचेर, आनी हेजेरूच म्हणून सगळे कडेन आमकां प्रेशर वाडटा, मेनली ऑन द कोस्टल बेल्ट. पूण एंटी रेबीज वॅक्सीन जे आहा ते आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्साक बी आमी सांगलेले आसा डॉक्टरांक की लोक खंय कमी जर जाले, आमचो प्रोसेस जो आहा खंय तरी प्रोक्युरमेंटाचो मातसो जर डिले जालो, यू कॅन बाय इट थ्रू लोकल पर्चेस अँड गिव इट टू द अँड एन्श्युअर दॅट इट इज टेकन केअर ऑफ. काही लोक झाडो घालतात, तो मातसो बंद करात. आमी कोणाकूच आमी सांगता की आमच्या सगळ्या PHCनी जशें हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां की वॅक्सिनेशन अवेलेबल केलां, कोण झाडो घालून रावता आसत जाल्यार ती लोकांची चूक. कारण आफ्टर डॉग बायट किंवा कॅट बायट सुद्दां म्हणजे माजर चावल्या उपरांत सुद्दां
दे वॉन्ट टू कन्सल्ट अवर PHC, सो वी आर गिवींग द वॅक्सिनेशन. कारण लोकांक संवय जाल्यार माजार चावले ते म्हणून रावता, बट माजार चावूनय बी पेशंट एक्सपायर्ड जाल्लो हांवें पळयला. म्हणून सांगता झाडो घालून तर कोणी रावचेच न्ही आनी ते हे वखदार तेणी वॅक्सिन घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आमी ऑलरेडी अवेरनेस आनी हे ते करीत आसा त्या